बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा बापा तुका अर्गानी दिनवास, मोगळा जेजू तुका अर्गानी दिनवास, मोगळा पवित्र आत्म्या तुका अर्गानी दिनवास. हे दिसा पासत हे वेळा पासत मोगळा जेजू तुवें आमकां हांगासर सगल्यांक एकठांय केलेल्या पासत आमी तुका अर्गां आनी दिनवास भेटयता जेजू. पवित्र आत्म्या तुका अर्गां आनी मोहिमा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. मोगळा जेजू तू आमच्या सांगाता सदांच आसा आणि तू आमकां विसव दिता जेजू. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Holy Spirit, take complete control of this session. Speak to us through Sister Senhora today, who's going to share your word. Open our spiritual eyes and ears, Lord, to this word. Help us to understand, Lord. Holy Spirit, take complete control. Help us to receive this word with better understanding. Make this teaching simple and easy to understand. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Rocky? Binding prayer. Okay, binding prayer. सोर्गीच्या बापा, ह्या वेळार तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां दिल्ल्या अधिकारान हांव बांदून घालता सगळ्या वायट आत्म्यांक जे आसात वाऱ्यांत, उदकांत, जमनी पोंदाक, सगळ्या दोतोरेन आनी उज्यांत. तूं आमचो रोचणार, आमचो दोनी आनी सगळीं तुजी रोचना पासत आमी तुका अर्गां दिता. मोगाल बापा जेजू तुझ्या पुताच्या नावान आमी सगळ्यो सैतानाच्यो मान्यो ताचो आमचेर, आमच्या कुसव्याचेर आनी आमच्या फामिलीचेर उत्पन्न जाल्ल्या ताका दर एकल्याक आमचे आधीन करून ताका बांदून घालता आनी ताचो द्वेष करता. जेजू आमी तुका अर्गां दिता. तुझ्या मोगान बापा आतां ह्याच वेळार आमी जोन एकल्याक आमकां आमच्या कुसवे आमचे फामिलीक जेजूच्या पवित्र आनी अमोलीक रोगतान बांदून घालता. हे पवित्र रगत जेजू तुवें आमच्या पासत वारोयले तेच वरवीं आमी सगळींच नितोर जाल्या. ह्या तुझ्या मोगा पासत आमी तुका अर्गां दिता. जेजू आमी तुका अर्गां दिता. तुझ्या मोगान आमकां वेडो घातलोल्या पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायलोल्या पासत. बापा हे मागणें करता आमी जेजू तुझ्या पुताच्या नावे. आमेन. वो सर्गींच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत. सर्गींच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां किडे मेकली दवरली. दुसरी समूत 7:15 आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सोकालचें दुयेंस वो पांयांक सूज डायबेटी तेन्सांव कांयच आसचें ना. वो सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत. सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडा मेकळी दवरली.
दुसरे समूत 7 verse 15. आणि आमच्या करपाचे कांयच वायट येवचे ना. आमकां सकाळचे दुयेंस वो पांयाक सूज डायबेटीस तेंचा कांयच आसचे ना. सर्गीच्या बापा तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचोच गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो खून हांव दितलो. सुटका 23 verse 26. तुजें उतर सांगता तूं कोणाच्या कुसव्यांतल्या फॉलाक नाच करूंक दिवचो ना. मलाकी 3 verse 10 and 11. सर्गीच्या बापा तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचो गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो खून हांव दितलो. सुटका 23 verse 26. तुजें उतर सांगता तूं कोणाच्या कुसव्यांतल्या फॉलाक नाच करूंक दिवचो ना. मलाकी 3 verse 10 to 11. सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दितां कित्याक भुरगीं म्हणल्यार परमेसराची देणी. खुशीचें फळ आमचें वरदान. स्तोत्रां 127 verse 3. आमी तुका वखाणटाव कित्याक आमच्या हातांत आमचीं भुरगीं जशें झुजाराच्या हातांत आपलें बान आनी आमी खुशाल म्हजो बाटो भुरग्यांनी भरलेलो. स्तोत्रां 127 verse 4 and 5. सर्वेस्परा सगल्या तुज्या भुरग्यांक तूं खूब शिक्षण दितलो. इसायास 54 verse 13. सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दितां कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सवेस्पराची देणी खोशेची फळां आमचें वरदान. Vorta 127 verse 3. आमी तुका वाखाणटा कित्याक आमच्या हातांत आमची भुरगीं जशें झुजाराच्या हातांत आपलो बाण आनी आमी खुशाल आमचो बाटो भुरग्यांनी भरलेलो. John 127 verse 4 to 5. सवेस्परा सगल्या तुज्या भुरग्यांक तूं खूब शिक्षण दितलो. Isaiah 54 verse 13. सर्वेस्परा आमी तुका भोसतांव कित्याक तुजे विचार म्हजे पासत शांती दिवपाचे नस हाडपाचे न्हय. जेरमियास 29 verse 11. बरें आसा तितलें एक सोंपून वरदान. वयर तावन आमकां येता देवा तावन. आमचेर देंवून येता आनी तो आपुणूच कोतींच बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच कालोखांत सांडिना. याकॉब 1 verse 17. म्हूण आमी सोत मानतांव की आमचीं भुरगीं बरीं आनी सोंपून जालीं जेजूच्या नांवान. सवेस्परा आमी तुका भुजतांव कित्याक तुजे विचीर म्हज्या पासत शांती दिवपाची नस हाडपाची न्हय. Jeremiah 29 verse 11. बरें आसा तितलें एक सोंपून वरदान. वयता आमकां येता देवाताय आमचेर देंवून येता आनी तो आपुणूच कधीच बदलना आनी अशें आमची मोना केन्नाच कालोखांत सांडिना. Jacob 1 verse 17. म्हूण आमी सोत मानता की आमची भुरगीं बरीं आनी सोंपून जाल्लीं जेजूच्या नांवान. आमी केन्नाच कित्याक पासून जिंकिनात कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां भिजूट करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भोंवता. 2 तिमोथाक 1 verse 7. देवाचे खरे बोलपी विरुद्ध उर्मोटायेन उप्रासता तो सगळे फोटकिरे वाद आमी मोडून उडयता आनी आमी आमचें संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचें मन धरूंक आमी वावुरता. 2 कोरिंथकारांक 10 verse 5. क्रिस्त दिता ती शांती म्हजें जिवीत चलयता. कॉलोसाकारांक 3 verse 15. आमी केन्नाच कित्याकूच पासत येवची नात कित्याक देवान आमकां दिल्लो तो आत्मो आमकां भिजूट करिना पूण
देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन व्हरता. 2 Timothy 1:7. देवाच्या कोरे वळखी विरोध उर्माटय उपरासता तो सगळो फटकिरो वाड आमी मोडून उडयता आनी आमी आमचे संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचे मन दवरूंक आमी वावुरता. 2 Corinthians 10:5. ती शांती म्हज्या जिवीत 3:15. आमी निरफळ वावुरची नात. वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक आमी जल्माक हाडची नात. इसाय 65:23. सर्वेस्पराचो संतोश आमचें बोल. निहमियस 8:10. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवन जेजू आसा. फिलिपकारांक chapter 4:13. आमी निरफळ वावची नात. वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक आमी जल्माक हाडची नात. Isaiah 65:23. सर्वेस्पराचो संतोष आमचें बोल. Nehemiah 8:10. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवन जेजू आसा. फिलिपकारांक 4:13. सर्गींच्या बापा, बालोंतरांचें दूख शिराप आसलो, पूण बापा तुजें उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां सोमुतीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानतांव आनी आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितली. इसाय 67:7. आमेन. सर्गीच्या बापा, बालोंतराचें दूख शिराप आसलो, पूण बापा तुजें उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां सोमुतीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितली. Isaiah 66:7. आमेन. सँड्रा मोडें. हॅलो ब्रदर. सर्गीच्या बाप मागणे गुरवारपणाचे. सर्गीच्या बापा, आमी तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता. गॅलेटियन्स 3:13 आमकां सांगता, आपुणूच आमचे खातीर शिरा पडलेलो जावन क्रिस्तान आमकां सोमुतीच्या शिरापांतली सोडून घेतली. तर पवित्र पुस्तकार आमकां बरयल्लें आसा, लाकडार उमकोलो तो मनीस शिराप पडलो. कसलो तो शिराप जावन तो कुर्सार नश्ट जालो. जेजू तुवें आमकां सारवार केली. शिराप कुर्सार किलोयली आनी तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. सोमया, आतां आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरता. आमच्या कुसव्याक जिवीत उलयता. कसल्यो मरणाचो आत्मो जो आडकोळ करता, अडचण गर्भपात व अबॉर्शन हाडटा, ताका हांव नाकारता जेजूच्या नांवान. सोमया, तुजें जिवीत हे आमच्या कुसव्यान व्हांवता. गुरवारपणान म्हाका फावो करता. भुरगे वो तुवें मोगान आनी अजापान रचला. तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सांदे आसात. जेजूच्या नांवान हे गुरवारपण आमी देवाच्या देणे म्हूण मानून घेता. दीस आनी रात देवाचे उतर आमी आयकता आनी आमचो देव सगलो देवचाराच्यो फोटी आनी ताच्यो एक वायट खोबऱ्यो नाटक करून उडयता. सोमया, आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. तुवें आमच्या जिवितांत एक व्हड बडाय हाडटा
आमच्या कुसव्यान आसा त्या देवाचे दुता उदेशी हो तुझो दूत तुझे बरी खबर आयकता. पृथ्वीच्या मातशें लायट कर न्हू. पृथ्वीच्या तशेंच तुझी कोणच्या बरी खबर अख्ख्या पृथ्वीच्या कोणशा परगटपणांतली पोरगोट्टले जेजू आमी तुझ्या उतराचेर विश्वास दवरता आनी हे सब भुरग्याचे ही सोबीत भुरगी आमी सोबीत भुरगी सोबीत भुरगी आमी स्विकारता जेजूच्या पवित्र नांवान. बापा आमी तुजो मोग करता तुका दिनवासता. जेजू क्रिस्ता आमी तुका दिनवासता. पवित्र आत्मे आमी तुका दिनवासता आनी आमचे मागणे उबारता जेजूच्या नांवान. हो शिराप भुरगे जायना जावपाचो. हो शिराप गर्भपाताचो आमी तोडून काडटा जेजूच्या नांवान. भुरग्यांक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वार सारको करता. भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरो भाशेन भुरग्यांक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. भुरगीं सारकी नवी रोचना आनी 9 महिन्यांनी मातशें लायट हे डार्क आसा म्हाका लायट करना. ओके. भुरगीं सारके 9 म्हयन्यांनी आनी बरे भलायकेन जल्मतात. बापा हे मागणे आमी काळजाच्या खोलायेंतल्यान करता. जेजू तुझ्या एकल्याच मोगाला पुताच्या नांवान. आमेन. 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 प्रेज गॉड सिस्टर म्हाका को होस्ट करतली ना. वय मातशें राव सिस्टर. प्रेज गॉड. सिस्टर केल तुका आनी कोण उरला ना सिस्टर टीचिंग स्टार्ट कर. प्रेज गॉड. ओके बरें. सी पॉटर सिस्टर दिसती पॉटर ब्लॅक जाला. ब्लॅक जाला. ओके. Mama, I want to call. I want to share. 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 आज दिसती पॉटर. No. I can. सिस्टर आज स्टार्ट जाला. आज दिसती पॉटर न्हू. वय सिस्टर वय. मातशें एक 2 मिनट दी. ओके सिस्टर. आर्गा तुका जेजू
हेब्रोवाक नो एक मिनिट हा सिस्टर न्यू करार जाय जाल्यार शेअर कोता हा फकत पोन्नो ना न्यू जाय जाल्यार शेअर कोता पेस्ट केलो हा ओके दाखयता ओके 1 तेसोलिनकारांक 5:4-28 शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो ते दिसाक तुमचे आख्खे जिवीत आत्म्या कुडी सयत चुकी वेरीत सांबाळूं सो इंत कित दिसून येता आमकां इंत कित दिसून येता कुडी आत्म्या सयत तो चुकी वेरीन सांबाळूं ओके सिस्टर सोल स्पिरीट म्हळ्यार आत्मो सोल म्हळ्यार म्हाका खबर ना कोंकणीन कितें म्हणटाय तें ओत्मो म्हणटाय सिस्टर मम म्हणटाय ओके हय आत्म्या कूड सयत तो चुकी वेरीत सांबाळूं ओके सो इंत आमकां दिसून येता की आमी एक स्पिरीट देव एक स्पिरीट न्हू आत्मो हय ओके देवसारूय एक आत्मो आनी मनीसूय आत्मो ओके सो आमकां 3 भाग आसाय मनीस आत्मो म्हळ्यार आमकां 3 भाग आसाय एक आमकां बॉडी सोल आनी स्पिरीट आमी बी आत्मो पूण आमकां देवान आमकां कूड दिल्या ओके कूड दिल्या आनी सोल दिला आनी एग्जाम्पल तुमी तांती चोयलां न्हू तांतें हय सिस्टर ओके सो ते तांतया भायर कितें आसोता कॉल खाट कवर आसोता कोट्टें हय कळ्ळें ओके सो तें कोट्टें म्हळ्यार आमगेली कूड आनी भायर भितरल्यान तेका धवो बोर्ड आसोता सो तो सोल आनी तेजे भितर ऑरेंज वो येल्लो हें आसोता आनी एक बोर्ड आसोता सो तो आत्मो एक एग्जाम्पल ओके सो जेन्ना आमकां पयलीं कितें जाणा आहली आमकां फकत सोल आनी बॉडी आहा म्हणून न्हू पयलीं आमकां खबर नासली सो पूण आतां देवा उतर आयकोन आमकां कळटा की आमकां आत्मो सोल आनी कूड आहा म्हणून सो आमगेले सोलां कितें आसोता 5 सेन्सेस हय 5 सेन्सीस आसताय करेक्ट सो तीन आमगे सोलां आमकां चिंतपाची हय फिलींग चुजींग 3 वस्त आसताय सोलां आनी 5 सेन्सीस सो आमी पयलीं चिंतताय आमगे सोलां ओके आमकां फील जाता आनी आमी चूज कोत्ताय चॉयस आसोता आमकां चूज करपाची ते आमगे सोलां आहा आनी स्पिरिटान कितें आहा स्पिरीट आमगे सील आहा न्हू सिस्टर जेन्ना आमी जेजू एक्सेप्ट कोत्ताय आमगे सोमी दोनी आनी हे म्हूण सोडूंडार म्हूण हय सील आहा हय पूण हय. चोय आतां आमगे सोलां चिंतप आहा चुजींग आहा तुका फील जाता स्पिरीट तुका हांगा हय देवा उतर आहा सिस्टर हय सो आमगे स्पिरीट फेथ आहा फेथ आहा पार्थ आहा हय पावट सो तो आमकां दिसोता ना सिस्टर तो दिसना आनी आमगे कुडी कितें आहा कुडी आमगेले जेन्ना आमगेलो सोल थिंक कोता फील कोता तेदो आमगे कुडी लागोता सो आमगेलो सोल आनी कूड दोगांयकूय कनेक्शन आहा ओके जेन्ना तूं समज पडटा न्हू सकल तुका दुखोता तुगे पांय दुखोता सो तुगे तें थिंकींग आपणान दुखोलां तुका फील जाता सो हें तुगेले सोल तुगेले कुडी सांगोता की आपणान दुखोलां सो सोल आनी कूड तुगेली कनेक्ट आसताय पूण स्पिरीट तुगेलो कनेक्ट आसना सोला कोडे तो कांयच सांगना ते कांयच दिसना पूण तो फेथ आमकां दिसना तितूं कांय चिंतपा शकना तुका देवान आमकां सांगिलां आय गिव यू द ऑथॉरिटी ओवर ऑल द लिवींग क्रिएशन्स ओके तूं आपणा नांवान देवसार काडटलें सो तें आमकां दिसोता देवान सांगिल्लें तें आमकां एशें कोन्न आमकां ऑथॉरिटी दिल मू आमकां अधिकार दिल मू आमगे स्पिरीट आहा आमगे मीन्स एशें कोन्न गरम बी कितें जाता आंगू कडकड बी कितें येता दुसऱ्यांचे हात दोत्ता तेदोणो
ना न्हू सो तो ना, ना. दिसना फेथ हय. सो फेथ मोठो दिसना सो तूं वचोन दुसऱ्याचे हात धरलो तुवें वचोन दुसऱ्याचे मागणें केलें जाल्यार तो मनशाक पेकोवण मेळटा हम्म. कित्याक तूं देवाचे बोवाळ दवरता तूं तुगे सोलाचे आनी तुगे कुडीचे तूं 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 बोवाळ दवरना तूं फेथाचे दवरता तुका दिसना तो हय सिस्टर. करेक्ट हम्म. जायत पावट आमकां आवकळ लागता सोतमानूक बोवाळ दवरूंक कित्याक हय. आमी आमगे मनांतल्यान चिंत्ताय सोलांतल्यान हम्म. मायंड म्हणल्यार आमगेलो सोल सो देवान आमकां सोलूय दिल्या कित्याक हे संवसारान आमकां रावपा खातीर मिन्स आमकां बरें वायट मिन्स एशें कोन्न खुशालकाय भोगूं वो तुका पळ जाल्यार वो तुगे कुडी कितें दुयेंस जाल्यार तुका कळपा सो तेका लागून आमकां फिलींग चुजींग तें सगलें सोलान दिलां हम्म. ओके आनी ती आमगे कूड सांगोता पूण हें सगलें आमकां एक पावट कितें जाता स्पिरीट आमकां कांय दिसना न्हू जाल्यार आमी क्वेश्चन कोत्ताय अरे आतां ह्या मागणें केलां तुमी कितलीं बोवाळटा मागणी केलें ओके गेलेशन्स 3:13 केलें सो तुमी ती सदां उच्चारीत आसाय पूण ती तुमकां दिसना करेक्ट हम्म. पूण ती तुम स्पिरिटान उलयताय फेतान उलयताय सो तुम जेन्ना ती मागणी कोत्ताय ती एक बी लायताय जेशबाशी सिस्टर मारियान सांगलोलें एक बी लायताय आनी ती बी लावन तुम ते शिंपताय कितको शिंपताय सदां उच्चारून उच्चारून हय. ओके सो तुम एज क्लासी येता तेदो उच्चारताय काय घरा कोडेय बी ती मागणें कोत्ताय भुरग्यां पासत घराकडे बी उच्चारताय सिस्टर प्लीज गॉड. सो घरा कोडेय बी उच्चारताय आनी कितू पावट उच्चारताय एकू पावटी राती न्हिदों वयता तेदोना हय सिस्टर. पूण जेजून कितें म्हणलां आतां चोय तूं घरां काम कोत्ता न्हू एग्जाम्पल तूं घरां काम कोत्ता सो तूं चिंत्तोलें आपूण आतां नोको की तूं ते ही क्लास स्टार्ट जाली ती पूण तूं म्हुट आसतलें मिन्स तूं न्हू आमी म्हुटाय आसतलीं आपूण कितू पावटी क्लासी वयते मागणें कोत्ते पूण आपूण आजून दिसना की आपूण आजून ह्या मागण्या फोड मेळना करेक्ट मना येता आसतो न्हू क्वेश्चन न्हू पयलीं येता सिस्टर आतां आमी जाणाय हय पूण तुम जाणाय पूण तें कितकोन तुमकां वाडोवपा जाय बी तुम राती एकू पाट उदो घाताय हय. राती एकू पाट उदो घाताय कळना आमचो मनीस म्हणटरी आमकां 3 पाट जेवपा जाय सकाळ चाव राती देनपॉर जेवण राती जेवण मागीर मोद्यान एक चाव करेक्ट पूण आमी कितें कोत्ताय उतरां एकू पाट उदो घाताय रातीचें सो तें बरें स्ट्रोंग जातोलें ना सिस्टर तें घालीत राव. मातशें वीक जातो न्हू आनी आमी वीक आहल्यार आमी कितें कोत्ताय आनी विटामिन्स घेताय चड विटामिन्स घेताय आमी स्ट्रोंग जावपा सो ते भाशेन तुमी एकू पाटी रातीचें तें देवा उतर उच्चारल्यार गेलेशन्स 3:39 कितें म्हणलां जेजून आमकां सगले शिरां पातुले सोडयली हय हय. आनी आमी अब्रामाचीं भुरगीं हम्म. सो आतां हो एकूच स्क्रिप्चर तूं घे ओके तूं काम कोत्ता आसतना जेन्ना तूं कितें क्वेश्चन येता न्हू आजुनूय जालो ना होरें आपूण जातोलें हें जातोलें कित्याक क्वेश्चन कोत्ता तो क्वेश्चन कोत्तो आमगेलो सोल मायंड तितून फकत देवसार ऑपरेट कोत्ता तो तुका कमांड दिता तो तुका सांगोता सजेशन दिता सोलां तुगे थिंकींग न्हू तेज्यान देवसराच्यान आमकां लावपा जाता जाता सोलान इन द सोल सिस्टर थॉट्स ना घात ना देवसराच्यान आमकां फिजिकली हात लावपा जाता ना टच ना करूंक ना ना जाता ना 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 न्हू ना सो तो कितको ऑपरेट कोत्तलो तेका जाय न्हू आतां हय थॉट्स कोणा घातलो तरी वयल्यान आमकां हें करपाकू कितकोन वयता तो मनांतल्यान वयता मनांतल्यान वयतलो हय. हय सो तो तुका चिंतप दिता गोट तुका एक हें दिता सजेशनान कितें म्हणटाय सजेशन कळ्ळो आसतो तुमकां सजेशन दिता एशें केल्यार एशें जातोलें तेशें हय केल्यार तेशें सजेशन हय जातोलें हय. हें होरें जातोलें तें एक लाय दीत तुमकां सुचयता. हय भिवोयता सो तेगे फकत काम कितें एक तुमकां फट दिवपाची आमकां सगल्यांक एक फट दिवपाची आनी जोरी तोरी फोत आमी स्वत मांदिली न्हू जाल्यार तो जिकोता
तेगे सारकें काम होय. पिकोता सारकें आम जोरी तोरी सोत मानिल जाल्यार पयले तुम चोयलां न्हू जेन्ना देवान संवसार घडलो आनी सगली ऑथॉरिटी एडमाको दिली आनी एकू फोडा हायनाक म्हूण सांगिल्लें झाडाचें सो तेणें हेवे क्वेश्चन केलें न्हू तूं देवा भाशेन जातो म्हूण पूण देवान हम्म. ऑलरेडी आपणा भाशेन रचलोली पूण तो ते कितें दिता फोट दिता आनी सांगता तूं मोरपा ना देवान सांगलोली ती मोरपा नाय म्हणून देवान सांगलो ती मोत्तो म्हणून न्हू पूण ओतें कितें सांगता तूं देवा भाशेन जातोली तूं केन्ना मोरपा ना आनी देवान तुका एक पाटली पयला सो देव तुजो मोग कोन्ना एशें कोन्न तेका क्वेश्चन दिता जायत पाट आमचेय तकलें येता न्हू आपूण हय. हो दोतोरागेर वचोन हितू ट्रिटमेंट घेता हितू देवा उतर आयकोता देवान आपणा एशें कोन्न कितें कोन्न केलें काय देवान आपणा एकल्याकू भुरग्या तेणें कित्या फावो केलो ना जायत आपणागे घोवा कित्या एशें कोन्न दवरलो काय तेगे कावंट कित्या उणें आहाय काय आमी कितें केलो काय येता आसतलें न्हू मोना जायत पावटी सो तें कितें एक ते फोट दिवपाची एक तुका क्वेश्चन करपाची तुका सजेशन दिवपाची आनी थोडे पाटी एशें जाता आवय हांव गेलें आनी आतां कांय जायना आपूण आनी प्रेयरां वचना तुगे मोन इटेता सो तो तेंच सोदिता तूं जेन्ना मोन इटेलें तुका देवाचेर विस्वास तुगे बोंद जालो जाल्यार तो सारको तुजे जोयत वता आपूण जिकोलो सो तेका तूं देवाचेर रागा जाता पूण देवान आमकां कितें म्हणलां आय हॅव ब्लेस्ड यू इन ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स करेक्ट आय हॅव ब्लेस्ड यू विथ ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स कितें म्हळ्यार कितें आमकां सगळी स्पिरिच्युअल म्हळ्यार कितें सगळी ब्लेसिंग्स आहाय आमकां तो कितें सांगता देवान तुका भुरग्या देण फाव केलो ना वो तुका काम केलो ना काम फाव केलो ना वो तुगे भुरगीं एशीं तुगे भुरगे एशें कोन्न रोचिला वो तुगे भुरगीं जावपा वस्ती पोटान सारक्यो नाय सो हो तो आमकां लाय दिता आनी हें सगळें ऑपरेट जाता आमचें सोल मायंड थिंकींग फिलींग चुजींग ओके आनी आमगे बॉडी कितें कोत्ता तें जें आमकां सोल मान कमांड दिता तें आमगे बॉडी आयकोता सो आमगे स्पिरिटा आमगे फेथ आहा ओके स्पिरिटा आमगे फेथ आहा तो आमकां दिसना सो आतां आमी आमगेले सोलाचेर सोल मायंडाचेर जोयत वतो जाल्यार कितें करूं जाय स्पिरिटाक देवा उतर आमगे स्पिरीट घोट करूं जावो गोट न्हू करूं जाय वय सो आमगे स्पिरीट केदों घोट जातोलो देवागे उतर आयकोन हय आमी म्हणटाय न्हू वी आर बॉर्न अगेन या सो जेन्ना आमी देवा आपण आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेताय आनी आमी स्वता मानताय देवान जी ही एक पातोक आहलोलें एक पातोक आहलोलें तें आपणाचेर घेयलें आनी देवान आमकां सगल्या पातकांतली सुटका दिली आमकां साल्वासांव मेळ्ळें साल्वासांव म्हळ्यार कितें हिलींग डिलिव्हरन्स मागीर सगलीं जॉब सगलीं तिनते ते साल्वेशना सो जे आमी स्वता मानताय तेदो आमी आमगेलो स्पिरीट आमगे स्पिरीट आहा तो आमगे आत्मो आहा तो देवागे आत्म्या कोडे एक जाता ओके करेक्ट आनी तेदोणो आमी बॉर्न अगेन जाताय सिस्टर तू म्यूट जाल्या ओय हांवें मातशें केलोलो म्यूट सो आमी बॉर्न अगेन जाताय तेदोणो आमी देवा आमगे सोडवोंडार म्हूण मानताय तेदोणो सो आमी बॉर्न अगेन जाल म्हणटरी आमी कितें करपा जाय देवागे उतर आनी चड आयकोत रावपा जाय कळ्ळो ना सो आनी एक मिनीट आं शॅर कोत्ता
सिस्टर 1 2 1 ते 3 ती पड होय सिस्टर. ती पड होय. सो 1 2 3 आमकां सांगता देखून वायट मनान कांयच कोरी नाकात. सो आमगे मन कितें आसता वायट ते होय. वायट चिंतीत ओके. कोणी फोटी मारूं नाका, दोंगेपणान चलोव नाकात. फोट मारताय लायक कोत्ताय सो तें कोर नाकाय. कोणाची नाटकाय जेलसी दवरूं नाकात, चाडयो गॉसिप सांगू नाकात. तुमी हालींच जल्मा आयल्यांत म्हळ्यार कितें आमी आतां जल्मल्याय म्हळ्यार आमी आमगे आवयगे कुसऱ्यांचो जल्मले न्हय दुसरे पाटी आमीच देवागे आत्म्यांतल्यान नीव जाले नीव जल्म आमगे येयला जेन्ना आमी जेजू आमगे सोडवणदार दोनी मानून गेले तेन्ना. सो जेन्ना आमी नीव मिन्स आमी जल्मताय आतां तुमी चोयलां न्हय एक ल्हान भुरगें जल्मलें म्हणटरी तेका कितें जाय आसता दूद सारकें न्हू. होय. सो ते जाय होय पावट सिस्टर. दूद सोदिता 1-2 पावट न्ही तेंका 2 वरान 3 वरान एक पाट दिवपा जाय आनी 3 वरान आनी एक पाट दिवपा जाय. इल्लें घेत ते 50 ml पयलें स्टार्टींग. सो ते भाशेन आमकां देवागे उतर इल्लें टायमाचेर घेवपा जाय म्हळ्यार वाचचें आमकां नियाळ करूं जाय कितें टिचींग आयकपा जाय. आनी जेन्ना आमी इल्लें देवागे उतर वाडोयत वयताय तितूलें आमगेलो आत्मो स्पिरीट आमगेलो घोट जाता. तुमी हालींच जल्मा आयल्यांत तर जशें बाळा आवयचे दुदाक आशेतात तशें तुमचें नवें जिविताक पोचता तें असलें दूद पिवंक ओतरेकता. असलें दुदान तुमी गोट जावन थारोन जोडटेल्यात. सो हें दूद म्हळ्यार कितें आमगेलें देवागेलें उतर. देवागे उतर एक तर आमकां बायबलांतल्यान मेळटा एक तर आमकां कोणू थिंग प्रिचींग कोत्ता तितल्यान मेळटा रिट्रिटा मेळटा इगोर्जी वयता जाल्यार मेळटा. सो हें आमी देवागे उतर जशें भुरग्याक इल्लो 50 ml डोस दिताय चोय दूद दिताय ल्हान आसतना ते भाशेन इल्लें घेवन तें वाडोयताय. सो 2-3 म्हयन्यान म्हणटरी तेका एक 60 ml 90 ml कोत्ताय. सो ते भाशेन जशें आमगे स्पिरीट आहा देवागे उतर सो आमगे स्पिरीट कितें फकत देवागे उतरा आसतलो. तेगे संवसारांतू कांयच तेगे मन लागना संवसारा उतरान. तुका पोतून भूक लागोता तान लागोता की आपणा देवागे उतर आयकपा जाय म्हणून. ते तुगेले स्पिरीट आशेता आनी जेन्ना तूं हे तुगे स्पिरिटा देवागे उतर दिता तो मजबूत जाता घोट जाता. आनी घोट जाल म्हणटरी तूं कितें कोत्ता तूं जी देवागे उतरां जें तुका सांगिलां वावाट आसलोली एक कोन्यो कोत्तोली म्हळ्यार तूं कितें कोत्ता तें प्रॅक्टीस कोत्ता. आतां जाणाय न्हू मार्क 11:22-25 आमी कितें सांगोत तें होय. स्पीक टू देम. मावंटनाको उलोयाय म्हणून. सो आमगे मावंटन आमी जाणाय आमगे सिकनस म्हणून. होय. सो हें तूं केदों करूंक पावतोलें जेन्ना तूं देवागे उतरां घोट आहा मजबूत आहा तुका विस्वास आहा आनी तिन ते कंडिशन घायला मार्क 11:22-23 आनी 25 तुमी डावट दवरनाकाय दुबाव दवरनाकाय. ओके. सो दुबाव दवरलो जाल्यार तुमकां कांय दिसपाना कांय पिकोवणी मेळपाना कांयच जावपाना तुमगे जिवितां. कित्याक तुमी दुबाव दवरताय म्हळ्यार तुमी देवाचेर विस्वास दवरनाय सोयतानागे चिंतना तुमकां दितचोय तकल्यान तुमगे सोल मायंडा दितचोय तेजेर विस्वास दवरताय. सो जेन्ना देवागे उतर तुम पाळनाय म्हळ्यार तुम जेन्ना देवागे उतर तुम पाळनाय तेदोणो तुमकां हो रिजल्ट दिसपाना. सारकें न्हू. होय सिस्टर. आनी एक सांगिल्लें तेणें तितू मार्क 11:25 तुमी बोगसोणें दियात. जायत पाट आमकां अवघड लागता बोगसोण दिवपा न्हू. होय सिस्टर. तोरी आमगे जिवितां आमकां समज आतां भुरग्यांक देणें जाय जाल्यार आमगे पयलीं कितें करपा जायो डावट म्हणटा तो काडून उडोवपा जायो. डावट म्हळ्यार एक क्वेश्चन जशें सोयतान क्वेश्चन एबी दिलोलें तशें हो डावट आमकां चिंतनांतल्यान मेळटा. सो तो आमकां काडून उडयलो जाल्यार
आमी चोयतोले आमगे जिविता मिलाग्रू आणि फॉरगिवनेस दोन्ही वस्तू हे आमचेर आड येताय देवागे मिलाग्रू चोवपाक. सो जेशी तूं डाऊट क्लियर केलो तुगे हिलींग मेळटोलें, तुगे डिझायर मेळटलो आणि प्रेयर कोत्तेदो फॉरगिव कोर म्हणलां. सो फॉरगिव कोन्ना कोणें तूं कितें म्हणलो आहा, कोणें सासमायन सासपायन ओ बायलेन घोवान ओ नोंडेन ओ आनी कोणें कितें म्हणलो आहा ती आमी घेवन बसताय न्हू आनी मागीर म्हणटा आमी तूं प्रेयर कोत्ताय तूं वाचताय गॅलेशियन्स 3:13 म्हणटाय पूण आमकां आजून फाव जायना कित्याक काय देवा पोतीन क्वेश्चन कोत्ताय आमी. पूण देवाचेरय शिण कोत्ताय चोयलां कित्याक काय देवा हांव सगळें कोत्ता आनी म्हाका जायना हें कित्याक काय. सो तुमगे मनांतल्यान आजून सोयतान ऑपरेट कोता. देवाचे भावाक तुमकां गोट आसना. जेन्ना तुमी फॉरगिव कोत्ताय तेदोणो ते सोयताना पांयां पोंदागान माडयताय आनी तुमकां दुसरे मनशाताय मोग ओडटा कळना. तुगे एक पावट आमकां सासमायक ओ सासपायक ओ नोंडे चोयलें तेणें आमकां कितें केलें आमी दुखोवता न्हू मागीर तेंक चोयल म्हणटा आमगे तकलें सारकें शिजोता सारकें. करेक्ट येस सिस्टर. सारकें कितें एक्सपिरियन्स हांवें केलें न्हू सो तेका लागोन म्हाका खबर आहा. सो तेका लागोन पयलीं कितें जाता आसा शिजता आवय तेज्यान नदर घालपाक म्हळ्यार म्हाका सांग तिडोक तिडोक मारता तकलेंतल्यान. पूण जेन्ना ही तिडकी आमी कितें करपा जाय देवागे अवतार जेजू तुवें आमचे पासत हितूं सोंसयलें, तुवें आमकां बोगशेलीं, तुवें आमकां नवें जिवीत दिलें, तुवें आमचे पासत जाय सोंशिलां तर हें म्हगे कांय न्ही हांव तेंकां जेजू बोगशितां. आनी देवान कितें बोगसोन तुका फिलिंगांतल्यान येना म्हळ्यार मनांतल्यान तुका दिसना तेका फॉरगिव करपाक कळ्ळें. बोगसोन म्हळ्यार तुवें चॉयस करपा जायो खरें आपूण तेका फॉरगिव कोत्ता आनी तुवें तेका बोगसोन दिलें न्हू जाल्यार तुगे काळीज शांत जाता. तूं कितू सिस्टर एकदम आनी तुका दुसरे पाटे मनशाक चोयलो न्हू जाल्यार तुका राग येना. राग येना. कित्याक हें हांवें म्हगे जिवितां अणभवलां तेका लागोन सांगोतां. पयलीं मिन्स एशें कोन्न सासमायचें म्हूण न्हू पूण एशें कोन्न पयलीं एग्जाम्पल हांव कामां बी वयतालें न्हू तितूंत मुजो गुन्यांव नासतना म्हाका गुन्यांवकारी कोत्तालीं. खबर सांगनासतना म्हजें नांव येतालें की हांवें खबर सांगिल्लें म्हूण. सो तेदो हांव म्हणटालें हांव कित्याकू ना पूण म्हजें नांव कित्याकू आनी मागीर हांव त्या मनशाक उलोयनासलोलें कळ्ळें. एक मनशाक हांव 2 वर्स उलोयनासलें पूण जेन्ना फॉरगिवनेसा हांवें आयकिलें टिचींग तेन्ना हांवें म्हणलें जेजू तुवें सगलें केलां आनी अनफॉरगिवनेस म्हळ्यार तो एक स्पिरीट इवल स्पिरीट. सो तुका अनफॉरगिवनेस इवल स्पिरीट आसतना तुजे भितर भुरग्या दयणें वो कितें कितकोन येतोलें वो तुगे मिन्स तुगे रिजल्ट कितकोन मेळटलो प्रेयरांक देवानू सांगिल्लें न्हू फॉरगिवनेस कोराय म्हणोन प्रेयरां आसतना. कित्याक तुगे कुडीं वायट आसतना देवाच्यान ऑपरेट करूं जायना. सो तुवें बोगसूं जायें तितल्यान तुका फूड मेळटलो. तेन्ना हांवें 2 वर्सां त्या मनशाक उलोयनासलोलें पूण अकस्मात न्हू तो म्हाका मेळ्ळो अकस्मात म्हळ्यार होली स्पिरिटान तेका धाडलो. ओके आनी जेन्ना हांव ह्या मनशाक तोंडा पासून चोयनासलो आनी तो म्हज्या तोंडार पडलो न्हू म्हळ्यार तोंडार पडलो न्हू पडली तेदो हांवें जावन वोसोन तेका एंग मारली. हांवें वोसोन तेका एंग मारली आनी ती चोवपा पडली बायल ती म्हज्या तोंडाकूच चोयता म्हळ्यार हांव ती आतां केन्ना जाप कोन्नासलो न्हू रागान. सो ती हांवें विचारलें तूं केशें आहा भुरगीं केशें आहाय आनी कितें कामां वयता ना ती म्हणून ना कामां वचना आतां पूण मिन्स हांव हिंगा आहा न्हू लंडन आहा न्हू आपूण गोंय वचपा आहा. सो तेकूय बरें दिसोलें. तूं चोयलां फॉरगिवनेस म्हळ्यार जेन्ना तूं देवा उतर आयकोता तूं जाता तितू तुगे स्पिरिटा तूं हें दिता जेवण दिता देवा उतराचें तेदो तुका तें फॉरगिवनेस दिवपा तुवें फॉरगिवनेस दवरपा सोंपें लागोता तुवें तें पाळूं जायें. इंस्ट्रक्शन देवागेली फॉलो करूं जायें. आमी आयकोताय पूण आमी इंस्ट्रक्शन फॉलो कोन्नाय जाल्यार आमकां रिजल्ट कितको मेळटलो. आमी फकत शिकताय पूण हांव एग्जाम दिनाय पास जायनाय जाल्यार आमी दुसरे क्लासीन कितकोन वयतलीं. सारकें न्हू. हय सिस्टर. कितें क्वेश्चन आहाय
म्हाका मातशें टायम बी जालो जाल्यार सांगाय आं. आहा सिस्टर टायम आहा. कितें क्वेश्चन आहा सिस्टर ओ कितें विचारपाक बी जायें? कोणाको कितें सिस्टरीको विचारपाक जाय जाल्यार तिंचारे आं. अनम्यूट कोरया आनी विचारे. प्रेज गॉड. कोणा काय ना मुस्ता सगळीं समजलें मुस्ता आर्गां जेजू. आर्गां जेजू. बरें सांगिलां सिस्टर तें सिंपल. आतां आमी दुसरें चोय आमी सगळीं वळखताय न्हू अब्राम म्हळ्यार कोण आमगे बापूय फेताचो. करेक्ट? ओय सिस्टर. सो तुमकां दिसती पोटा हो हें ओय ओय उत्पत्ती 15:20 5:6 5 to 6 हय. तेच्या पयलो आनी एक आहा उत्पत्ती 15:1 सावन स्टार्ट जाता तो. सो तो टायमा लागून गेलो ना. ओके. ओके थिंग देव अब्रामाको उलोयता आपूण तुका बेसांवांनी भरतलो म्हणटा देव. तेदो अब्राम देवाक क्वेश्चन कोत्ता तूं आपणा हितू बेसांवान भरून केसो फायदो आपणा भुरगो ना. आपणागे दाय सगलें मिन्स चाकरांगे भुरग्यां वयतलें जाल्यार आपणाक केसो फायदो तुवें भुरग्यां मिन्स बेसांवान भरून. तेदोणो देव म्हणटा उपरांत सर्वेस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें. सो तो भितर आहलोलो. देव तेका भितर उलयतालो. ओके. देव आमको ते तेंपा तेंका उलयतालो न्हू तेंका आवाज आयकों येतालो. आनी आतां आमकां होली स्पिरीट सदां आमचे भितर आहा. आमी तेका उलोवपाक गरज. आमी तेका उलोवपाक स्टार्ट केलें जाल्यार तो आमकां उलोवपाक स्टार्ट जाता. ओके. सो सर्वेस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार ती सगलीं नोखेत्रां मेज. सो देवान अब्रामा भायर वयलो आनी स्वर्गाक दोळ्ळे आनी नोखेत्र मेज म्हणलीं घोडटा जाल्यार. ओके. सो देव जाणा आहलोलो तेका घोडपाना म्हूण कित्याक नोखेत्र हितू बारीक आनी अब्राम ते पिरायेचे 99 वर्सां आहलोलो. सो तेगे नदर मातशी आल्लो बी आसतली न्हू. सो तेका मेजूं जाता ना नोखेत्रां. पूण देव तेका कित्याक भायर नोखेत्र मेजूं लायता काय नोखेत्र भायर मेजल्यार आमकां भुरगीं जाताय ना न्हू. ना. देव कित्याक कोत्ता जाणा तें फुडें उलोवन म्हणलें हे पोरी तुजी संसोद जातली. सो देवान तेका दाखोयता हे पोरी तुजी संसोद जातली. अब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. आतां मेन म्हणटा तेका भायर कित्याक वयलें जाणा तो मनांतल्यान चिंत्तालो न्हू आपणाली भुरगीं जातलीं म्हूण. सो तो कितें चिंत्तालो. सो देवान तेगेलें चिंतप मना आहा चोय तें भायर काडून उडोवपा. कळ्ळें? मनांतू भायर काडून उडोवपा तेका विस्वास दिवपा जाय न्हू. आतां कितें कोन्न विस्वास दितलो उलयलो जाल्यार काय तो विस्वास दवरपाक शकना. सो देवान तेका नोखेत्र दाखयलीं. तेगे स्पिरीट देवान घोट केलो चोय आपूण तुगे नोखेत्र दाखयता तितू तुगे भुरगीं जातलीं म्हणून. आनी ते टायमार अब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलो. सो तेच भाशेन आमगे मनां जाता. जायत पाटी जाता आमगे मनां आमी तूं सगलें कोत्ताय भुरगीं नाय काम ना भुरगीं आमकां आयकनाय. सो आमी कित्याक जाता तें मनाक कित्याक आमगेलो आत्मो घोट आसना. जेन्ना आमगेलो आत्मो घोट आसोता न्हू तेदो आमगे मनां आमकोडे उलोवपा चान्स मेळना. मातशे पासून उलोयता न्हू जाल्यार आमी रोखडें देवागे एक स्क्रिप्चर काडून उलोवपा जाय. तें सोयताना आमी पांयां पोंदा घालूं जाय. आतां तुमकां समज हांव नोको कितू जाणां मिन्स भुरगीं आहाय वो नाय तीं पूण तुमकां आतां म्हणलें तुमगे भुरगीं नाय न्हू तुका आनी भुरगीं जावपा नाय. तेदो तुवें म्हणपा जाय देवान अब्रामा भायर व्हरोन नोखेत्र दाखयलेलें तितलीं भुरगीं जाता म्हणलें जाल्यार हांव अब्रामाची फळ. ओके. सो आपणाकूय इतली संसोद जातली हे भाशेन उलोवपा जाय. तेदो तो कितें जाता रोखडेंच आमगे चिंतप बंद जाता न्हू. हय. चिंतीत आसतना कितें उलयलें जाल्यार आमगे चिंतप बंद जाता. सो ते भाशेन आमी ऑपरेट करूं जाय. आमी तेच काळोखान रावपा जायना.
तुका काम आसपाना देवान सांगिला तुका आपूण फेलीज कोत्तलो तुका आपूण बेसावान भरतलो सो तेदो आमी म्हणपा जाय देवान आपण ऑलरेडी बोलला बेसावानी गॅलेशियन्स 1:3 न्हू सो हय, ते एफिशियन्स चॅप्टर 1:3 ब्लेसिंगान आपण तुका बोलला सो हे आपणागे देण ऑलरेडी आपणा भितर आहा पूण फकत आपणें तो डावट आहा तो काडून उडोवपा जायो मन क्लियर करपा जायो बॉक्सोन दिवपा जाय आनी आपूण ही संसद नोखेत्र दाखोवचोय तितली आपूण आपणा जिवितां पडेतो म्हणून दुसरी वळखीत सांगोचोय उत्पत्ती 17:4-5 हो पळे तुजे लागीं करार करता हिसोब नासलोलो राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलो सो करार म्हणल्यार कितें तेदो तें सुनूत मिन्स करार म्हणल्यार एक हें न्हू कॉव्हनंट एग्रीमेंट हय तो करार करता इंग्लिशीन हिसोब नासलोलो राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलो फुडाराक तुका अब्राम म्हणचिनात अब्राम सो देवान तेका नोखेत दाखोवलें आनी तेजे फाटल्यान म्हणलें तुका आपूण हें आपूण करार कोत्ता एक एग्रीमेंट कोत्ता म्हज्या आनी तुजे भितर की तूं हिसोब नासलोल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलो आनी देव तेगे नांव चेंज कोत्ता तुजें नांव जातलें अब्राहम कित्याक हांव तुका हिसोब नासलोलो राष्ट्रांचो बापूय कोत्तलो तेजे भाशेन दुसरे इंत गेले जाल्यार कितें मेळटा आमकां उत्पत्ती 17:15-16 देवान अब्रामाक म्हणलें तुजे पत्नी सारायक हें फुडें तूं आनीक साराय म्हणचो ना सो देवान कितें सांगिल्लें ताका अब्रामाक उलयता तो सारायाक उलयलो ना कित्याक देव फकत अब्रामाकडेन उलयतालो सो तेणें सांगिल्लें तुगे पत्नीचें नांव चेंज जातलें साराय आहाय तें तूं ताका सारा म्हणटलो हांव ताजेर आशिर्वाद घालतलो सो हिंग पयलो ओल्ड टेस्टमेंटान कितें फकत आमचेर घालतलो तेदो देवागे पवित्र येतालो वयतालो ओके सो तेका लागून म्हणटा हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी ती तुका एक पूत दितली सो तेदो होली स्पिरीट आमचे भितर नासलो तेका लागून देव म्हणटा आपूण तुजेर आशिर्वाद घालतलो पूण आतां आमकां ऑलरेडी आशिर्वादान भरलें पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा सो आतां आमकां रावपा नाका देव आमचेर आशिर्वाद घालता म्हणून आमी फकत सतमानू जाय देवान आमचेर आशिर्वाद घायला आनी आमी तें घेवपा जाय ओके हांव ताजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तेजे तान राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं फौजांची राजा तेजे तावन उपजतली सो जेन्ना देव प्रॉमीस कोत्तोय अब्राहमा करार कोत्ता तेदो तो एक हें कोत्ता सुनूत म्हळ्यार सर्कमसिशन ओके सो सर्कमसायशन सो तो तेका विश्वास दिवपा खातीर तो कितें म्हणटा तुमगे जितले चेडे जातले जितले पावटी मिन्स ते मिन्स लोकांगे भुरगीं जातलीं तितले पावटी तांकां 8 दिसांनी तुमी सुनूत करपा जाय तो एक करार तो एक एग्रीमेंट सो तेन्ना फर्स्ट मिन्स रोगत पडटा रोगत म्हणून ओल्ड टेस्टमेंटान रोगत दिताय न्हू हय जाल्यार सो हें एक रोगताचो करार कोत्ता की सुनूत केले म्हणटरी ल्हान भुरग्यां गेले रोगत व्हांवता सो आतां आमकां सुनूती गरज आहा ना न्हू 1 गॅलेशियन्स 3:13 म्हणटा जेजून तुमकां सगल्या शिरापांतले वाचयल्यांत सगलीं पातकां आपणाचेर घेतल्यांत सो आमकां गरज ना आतां तुमकां कोणें म्हणलें तुमगे घर फेली जायना वो तुमकां काम ना वो हें ना तें ना तुमगे घरा शिराप आहा आनी कितें आहा तुमी तांकां सांगपा जाय हें सगलीं फूट ही सगलीं फूट आमगे घरां कांय ना आमी देवान आशिर्वादान भरलें जेजू आमचे खातीर शिराप जालो जाल्यार आनी शिरापांनी हुंच उरताय करेक्ट हय प्रेज जेजस कितें सांगपा जाय सिस्टर फातिमा ना सिस्टर बरें सांगिल्लें प्रेज गॉड
कोणाकू कितें विचारपा जाय सिस्टरी कडेन जी कोण न्यू जॉइन जाले ती बीन? आम तोरी जोरी तर मुखार गेले न्हू हेब्रेव 11 तितून देव तेंत आमकां वाचल्या मेळटा भावाटाक लागून सारा पोरयान उत्तर पिरायेचेर जावनूय आवय जावंक पावली कित्याक देव आपले भासावणेक विस्वाशी रावतालो म्हूण तिका खात्री आसली. आयको येता न्हू? होय सिस्टर. Yes, sister. सो इतू उत्तोन म्हळ्यार तेगे एज जायन गेलोली ओके होय तेगे होय. एज जायन गेलोली मिन्स तेगेले सगळे पोटांतले पास जे भुरगे कोत्ताय ते मेलो ओके पूण ती देवाचेर विस्वाशी रावली कित्याक ती जाणा आसलोली आपणागेलो देव सदांच विश्वासी आनी तेणे आपणागेल्या घोवा कडेन कोरार केला सो ती जाणा देवान कोरार केला म्हणटरी आपणागे भुरगीं जातोली म्हणून पूण एक टायमार कितें जाता तेगे मन आड येता कळ्ळो ना सोल मायंड आड येता आनी ती घोवा कितें सांगता तूं आपणागेले चाकरा कडेन संबंद जोड आनी तुगेले फोड हाड कळ्ळें सो ते भाशेन आपणा भुरग्यां दी सो ती बी हालता कोरार केलोलो पूण ती बी हालता भिता सो मन आड येता ओके मनांतल्यानूच सगलें जाता न्हू तें आमगेलें होय. आनी एशे कोन्न ती तेगेलो सर्वंटा आनी भुरगो जाता इश्मायल दिसता तो म्हाका नांव तेजें होय होय सिस्टर. इश्मायल सो तो भुरगो जाता पूण देव कितें म्हणटा राती येता आनी म्हणटा हो तुगे भुरगो न्हू आपूण तुका तुगे भुरगो दितलो दितलो. ओके सो देवा तें मानवना दुसऱ्याको संबोध जोडून भुरगीं जालोलीं होय. देवा जायें घोव आनी बायल एकू बायल एक दुसऱ्याको संबंद जोडपा न्हू कितें आमकां काजार जाता आसतना घोव बायल आनी देव आसोता सो ते बेसांव आसोता सो दुसरे बायलेको दुसऱ्या दादल्यागेलो भुरगो जाल्यार तो एक तुजेर वायट तुवें वायट कोन्नी केलें न्हू सो तें वायट सो देव म्हणटा आपूण तुका तुगे भुरगो दितलो सो जेन्ना सर्कमसायजेशन केलें सुनोत केली तेदो सारा सारको विश्वास घोट जालो की आपणागे भुरगो जातलो आनी देव दितो म्हणून सो ती देवाचेर विस्वास दवरता तेगे विस्वास हारलो ना पूण एक पावटी मन तेका उलयता आनी तें असली कर्तुवां करपा पावताय तेका लागोन आमगे मोनाचेर जोयत व्हरोन आमकां एकूच उपाय देवागे उतर आनी कितें असलीं तेसलीं क्वेशन येयलें जाल्यार देवागे उतर हुंचेंय तूं जाणा हुंचो तूं स्क्रिप्चर जाणा तोच म्हणपाचो रोमकारांक 17 आनी फोवर्ड कितें म्हणटा जाणा तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा खूब राष्ट्रांचो हांव तुका बापूय कोत्तलो सो रोमकारांक न्यू टेस्टमेंट न्हू होय सिस्टर. तो कोणा उलयता तो अब्राम आनी सारा उलयता खूब राष्ट्रांचो हांव बापूय केला सो हिंग कितें म्हणटा करतलो म्हणा हिंग तेका केला म्हणटा ओके हय खरेंच जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसा शो करता सो मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसा शो करता ताजेर बावार दवरून अब्राम देवा मुखार आमचो बापूय जालो सो अब्रामागेलो फेथ स्ट्रॉंग आसलोलो जेन्ना सुनोत केली तेदो अब्रामागेलें मन हालो ना ते खोश नासलोली दुसरे तेगे चाकराको संबंद जोडपा पूण तेगे बायल फोर्स कोता म्हणून तेणें केलें ओके सो तेगे विस्वास तेजेर बावार दवरून अब्राम देवाच्या मुखार बापूय जालो सो अब्राम आनी साराचें तो उलयता
अब्रामागेली 99 वर्स जालोली सो तेको आनी भुरगीं जल्मा हाडपा शक्ती आहली. सारागे सगळे सांदे भितरले बायले ओस्कोत जाल्ले वो थोडे जीव नाहलोलो पूण इंकीत म्हणल्यार देव मेलेल्यांक जिवीत दिता. सो आम इतू पिरायरी नाय आसतली. ना आमगे सगळे सांद बरो भाशेन चलताय तरी पूण आमकां भिरांत आहा. भिरांत हा आमी देवाचेर विश्वास दवरनाय. आमी देवसारा गेले फोटिंगपणाचेर नळपणाचेर तेजेर विश्वास दवरताय. सो हो रोमकारांक 24:17 सारको गोठ तुमच्या मतीन दवराय. ओके ओके कितें तुमकां दुयेंसां कितें तुमकां येवं देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू ओशे करता. सो तूं म्हणपाचें देवान म्हाका जिवीत दिलां, म्हजे सगळे वस्तू नव्यो केल्यात. आमी तुमगेलें आसतलीं डॉक्टरागे रिपोर्ट केला आसता, दोतोरान सांगलें आसता तुमकां की तुमगे कोण फेलोपियन ट्यूब सारको नाय, कोण आनी कितें सारको ना, कोण सिस्ट, कोण फायब्रॉयड, कोण युट्रस सारको ना. हो सगलो कितें देवागे रिपोर्टू ओ देवसरागे रिपोर्ट. देवचरागे रिपोर्ट. इफेक्टा न्हू इफेक्ट ती फॅक्ट चेंज जाताय. आयज अशें आहल्यार फाल्यां तेशें जाता. फॅक्ट म्हणल्यार कितें आतां गोंय पावस आतां चोय वोत आहा न्हू. सायन्सा म्हणल्यार पावस येतलो पूण तो टायम पावस पडपाचो ना न्हू. सो ते फॅक्ट खंयच्या टायमार कितें जावपा शकता पूण ट्रूथ कितें तुगेले देव मेल्लें जिवीत दिता. सो तुगेले वस्तू सगळ्यांक तेणें नीव जिवीत दिलां. फकत तुवें भावार्थान सोत मानून घेवपा जाय आनी तुवें तें उलोवपा जाय. तुवें म्हणपा जाय जेजू हे डॉक्टराचो रिपोर्ट हांव नाकारतां. रोमन्स 17:4 इंतून म्हणलां जेजू तुवें की तूं मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आमको तर सगल्यो वस्तू आहाय पूण ते थोडे डिफेक्टीव आहाय. पूण देवान आमकां ते डिफेक्टीव आमकां दिवं ना. देवान आमकां बरें दिले पूण ते आमगे पातकां खातीर आमगे ते डिफेक्टीव जाले. आमगे कोरन्या खातीर पातकां म्हळ्यार आमगे निड्डुकाय, दुसऱ्यांगे होबरो अनफॉर्गिवनेस बोगसोना. सो ती सगलीं आमगेलीं पातकां. सो इल्लीं पातकां आमकां खबर आसना आमगे भितर कितें जाता तें भितर जिवितां आनी आमकां ती दुयेंस येताय. सो तेका लागोन तुमी जेन्ना उलोयताय ते सदां हो स्क्रिप्चर तुमकां दोतोरान सांगिल्लें तुमकां हें जालां तें जालां तुमगे आनी केन्ना कितें जावपा ना वो तूं बरो जावपा ना वो तुका काम मेळपा ना तेन्ना हो सांगपाचो मुगे देव हितू पदवेदार तेणें मेल्ल्यांक जिवीत दिल्या जाल्यार हें कांयच न्हू. देवा मुखार हें ल्हान एक फू केल्यार पडपा सकल. आनी जोरी तोरी मुगे भितर पार्ट वो कितें डिफेक्टीव आहा जाल्यार देव सांगता ना त्यो वस्तू आहा अशें करता. सो तुगे जें पिडार जालो आहा तें देव सगलें नीव वस्त गायले. सो तूं कितको म्हणटलो जेजस हांव आंज बोडव्यांक धाडटां आनी सगलें जें कितें म्हजें भितर चलोना वो कितें ना तें आंज बोडव्यांक धाडून हांव नीव वस्तू मागतां आनी पवित्र आत्म्याचे खुरपीन तें म्हजे आंगाक हांव घालतां आनी हांव सोत मानतां की ह्यो वस्तू बरोबर चलतात. म्हाका नीव पार्ट्स येयले, नीव फिलिपीन ट्यूब्स वो म्हाका काम वो म्हाका बोगसोणें सगलें म्हाका मेळ्ळें. सो हें तूं उलयता तुका दिसता पोटा मोनाक ना न्हू. तूं स्पिरिटांतल्यान उलयता. सो हो तुगेलो फेथ. सो आमकां फेथ उलोवपा भोव डिफिकल्ट पूण आमकां सोल मायंडांतल्यान उलोवपा सारकें सोंपें कित्याक ल्हानपणीसून तें कोन्न येयलें न्हू. सो हो फेथ फकत तुवें मुद्दम उलोवपा जायो. तुका दिसना आमी दिसना म्हूण कितें कोत्ताय आमी एक पाटी होरें हें आनी जातो काय बेश्टें सांगेलें आसतलें अशें म्हणटाय पूण आमी उलोयनाय. उलयलें म्हणटरी आमी विस्वास दवरपा जाय, आमी बोवाळ दवरपा जाय आनी आमी शांत जावपा जाय. आमी उचांबोड आसताय होरें जातोलें जायना उचोंबोडाय सोडून दिवन आमी शांत जावपा जाय कित्याक देवान सांगलां तें जातोलें. देव
आमचो रोचनार तेणे आमकां रोचलें. तेणे सोयतानाकूय रोचिलो. सोयतानाच्यान कांय रोचूं जायना, सोयतानाच्यान फकत मोडूं जाता. सो देव सगल्यांचो रोचनार. सो तेणे म्हाका रोचला. तेणे म्हाका सगलें बरें पाट दिलें. आनी गॅलेशियन्स 3 म्हणल्यार जेजू एक शिराप जालो, सगलीं पातकां आपणाचेर गेलीं. आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमोतेच्या शिरापांतली सोडून घेतली. सो जेजू ऑलरेडी शिराप जालो. सो रोमन्स 17:4 आनी गेलिस्कार 13:13-14 हे दोनूय स्क्रिप्चर सारके तुमगे कुजनाचे लागून लायन दवराय एक पेपराचेर बरोवन आनी तेजेर एक प्रेयर घडोवन हाडाय तुमगे मिन्स तुमगे कितें प्रश्न आहाय वा तुमकां कितें जाय हेंचे वयल्यान तुमी एक प्रेयर घडोवन हाडाय. आनी आम बायले जाय कुजनाक वाचताय चडशे. सो तितले पावटी तेजे नदर घालाय आनी मोडाय. कित्याक हें हांवें म्हाका केलो हांव स्क्रिप्चर सगळे कुजना लायन दवरले. केन्ना कोणाचो राग येयलो तो स्क्रिप्चर घालपाचो. राग हें देवागे न्हू, हें सोयतानालें. हांव तेका बोक्षितां. ओके, सो तशें लायन दवराय. सिस्टर टायम जालो. होय सिस्टर. ओके, प्रेज जेजस. कोणाकू कितें विचारपा जाय समजोलां? सो हांवूय तुमचे बारबर शिकतां. मुगे पयले पाटी कोंकणी क्लास. बरें सांगिलां सिस्टर. सोंपें उतरान सांगिलां. प्रेज गॉड. प्रेज जेजस. कोणाकू कितें विचारपा जाय सिस्टरी कडेन? क्लोजिंग प्रेयर कोत्ताय. रॉकी? आर्गां तुका, दिनवास तुका, मोहिमा तुका बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या. ह्या मोलादीक वेळा पासत तुका दिनवासता बापा. तुज्या उतरा वरवीं तूं आमचे लागीं उलयताय. तुज्या मोगान आमची काळजां बरयताय. बापा, आमची काळजां तुज्या उतरा वरवीं मोवाल कोर. तुजेच उतर आमच्या जिविताचो माग जावं दी. आमचे हुस्के जेजूच्या आदी करूंक आमकां शांतीन जिवंक शिकय. पवित्र आत्म्या, देवाचें उतर समजूंक आमकां जाणवाय दी. आनी सगळे आमचे हुस्के तुजेर सोडूंक तुजे ब्रदर कुरपीन रॉकी? आमचे जिवीत जिवंक हॅलो? आमचे जिवीत जिवंक जेजूचे आदी करूंक आमकां शांती जिवंक शिकय. पवित्र आत्म्या, देवाचें उतर समजूंक आमकां जाणवाय दी. आनी सगळे आमचे हुस्के तुजेर सोडूंक तुजे कुरपेन आमचे जिवीत जिवंक आनी भावार्थी उच्चां उलोवंक आमचे संसोडणी करूंक आमकां तुजो आदार दी. हे मागणी आमी करता जेजू तुजे पुता वरवीं. आमेन. आमेन. आमेन आमेन.